ब्रेस्तारा गोंय शिवसेना पक्षान आपले 3 उमेदवार जाहीर केल्यात। म्हापशेच्यान शिवसेना पक्षाचे तिकेटीचेर मायकल कारास्को, जाल्यार मयेच्यान तुळशीदास चोडणकर आनी कुडतरीच्यान निलेश जोशी हे वेंचणूक लढयतले। 13 नोव्हेंबराक मये मतदारसंघात शिवसेना पक्षाची जाहीर सभा जातली, अशी माहिती गोंय शिवसेनेचे मुखेली सुदीप तामणकर हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हापशेच्यान आमी मायकल कारास्कोक उमेदवारी जाहीर करतले। म्हापशेच्यान ते निवडणूक लढयतले शिवसेनेच्या हेचेर। मागीर मये मतदारसंघांतसून तुळशीदास चोडणकर हांकां उमेदवारी दिवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा। तसोच कुडतरी मतदारसंघांतल्यान निलेश जोशी हांकां उमेदवारी दिवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा। हे 2-3 मतदारसंघ आमी आयज परत जाहीर करता। पयलीं शिवोलेचो मतदारसंघ म्हाजी उमेदवारी संजय राऊत हांच्यांनी जाहीर केल्ली आनी अशा रितीन जे आमी 20 मतदारसंघ पळय लढपाचो पयलीं निर्णय घेतला त्या वाटेन आमी वाटचाल करतना यशस्वी अशे बाकीचे उरलेले 13-14 मतदारसंघांनी आमचे उमेदवारूय निश्चित जाल्ले आसा। पूण आमी खंय तरी युतीक लागून फाटीं फुडें आमचे जाता, म्हणजे सीट शेरिंगान खंयचे आमकां सीट मेळटा काय ना हेका लागून निर्णय फास्ट घेवंक मेळना। आमी ऑलरेडी गोवा सुरक्षा मंचा कडेन 3 ऑक्टोबराक प्रस्ताव दिला बरोवन। तितून 20 जागे आमी खंयचे लढयता हे तितून नमूद केल्ले आसा सगळे आनी त्या प्रमाणे प्रस्ताव केला। पूण सीट शेरिंगाचेर अजून सकलवरची चर्चा जावंक ना अजून। तेका लागून तरी आसतना आमी उमेदवार आमचे जे आसा हांकां काम करपाक टायम मेळपाक जाय मतदारसंघान। कारण कितें आसा, सगळ्यांचें म्हणणें कितें आहा की आयज जे सत्तेर लोक जे आसा प्रत्येक मतदारसंघान मंत्री आसा किंवा सत्ते वयले आमदार आसा, सगळे जे पंच सरपंच आसता ते त्या लोकां वांगडा काम करता। आनी आमी जे पळय उमेदवार विरोधान पक्ष आसता ते उमेदवार जेन्ना जाहीर करता तांकां हावज टू हावज कॅम्पेनिंग करपाक, म्हणजे 2 तरी प्रत्येकाच्या घरान भोंवपाक टायम मेळचो। पूण तेका लागून आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा आमचे उमेदवार जाहीर करपाचो आनी तांकां एक प्रचाराक बरो टायम मेळचो अशी आमची अपेक्षा। परत आमी 22 तारखेक कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन यशस्वी अशें मार्गदर्शन शिबीर करून दाखयल्लें आहा। तेन्ना आता दुसरो आमचो कार्यक्रम जो आसा हो मये मतदारसंघात 13 तारखेक पक्षाची जाहीर सभा जातली। तुळशीदास चोडणकर जे आमचे आसा यांच्या मतदारसंघान पक्षाची जाहीर सभा मये मतदारसंघात जातली आनी त्या सभेक आमचे महाराष्ट्रातले एक मंत्री उपस्थितीत आसतले। आमचे प्रभारी संजय राऊत जे आसा ते उपस्थित आसतले खासदार। मागीर आमचे संपर्क प्रमुख जीवन कामत, नामदेव भगत हे उपस्थितीत आसतले।